सगळ्यांक नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. हांगा पळय एक व्हड एक कॅरेट आसा. त्या कॅरेटाचें पील करता हांव. ते कॅरेट साल काडली ताजी आनी सपोर शिनून घेतले सपोर स्क्वेअर. हें पळय मेथये पालो उद्रा न्हू लायक करून धुवन क्लीन करून आतां ताजें तेवें सपोर शिनून घेता. अशें आनी व्हड एक पियाव म्हणटा व्हड अशें पियाव म्हणटा तेवें तशीची सपूर करून कोचोल करून घेता. अशें आनी स्वीट कॉर्न उद्रान धुवन क्लीन करून दवरला हांगा. आतां एक कुकरा भितर हें सिंगल पॉट मील आतां एक कुकरा भितर 2 चमचे तूप आनी 2 चमचे तेल घालून दोनी मिक्स घालता हांव हांगा. 2 चमचे तूप आनी 2 चमचे तेल घालून तें हून जेल कुडले पळयाची हाका एक अर्द चमचे जीर घालता. जीर हें पटपट जेवो समज तापला देखून 2 निमिश भितर जीर पटपट जाता. हाका एक 10-15 लसणे बाई आनी एक सानकूड काल्ले लायक करून क्रश करून घेता. हांव आल्ले लसणे पेस्ट म्हूण पळय ते रेडीमेड घेवचे तें हांव यूज करना. हांव कुडले फ्रेश धाडान घेवन करचे. आल्ले लसणे लायक करून धाडान घालून चिके कलर चेंज जावं आल्ले लसणेचे डायरेक्ट घालचे न्हय. ते समज चिके ब्रावन कलर येता ना ताका पियाव घालचे. आमी शिनून दवरलें सपोर शिनून दवरलें पियाव घालचे. हें एक डिशा भितर लायक करून भाजूचे आसचे मेन. आतां ते पळय लसणेचे न्ही आल्ल्याचे कलर चेंज जाले कुडले आमी पियाव घालो. आतां पियावूय तशीची चिके स्लायट कलर चेंज जावं पळय. आतां कलर चेंज जाले पळय लायट पिंक लायट एक गोल्डन कलर शेयले. आतां ताका 2 तरणी मिरसांग कट करून घालता आनी तेवें एक 2 निमिश भाजून घेता. आनी आमी पळय सपूर शिनून दवरलेलो मेथये पालो तेवें घालून भाजीता लायक करून. ते मेथये पालो भाजीतना कसो लायक फ्लेवर येता ते मेथये पाल्याचे. फस्ट आमी घालतना मस्त आसता भाजीताची ताजे कलरय चेंज जाता पोरंबोळ येवच्या सूर जाता. लायक कलर चेंज जाले कुडले आतां हाका हांव 1 चमचे हळदी पिठी आनी एक 2 चमचे मिरसांगे पिठी तुमकां जावं जाल्यार तशें आमगेले टेस्ट आतां कितें घालें जाल्यार. आनी पळय 1 चमचे गरम मसाला पिठी तुमगेल्या खंयची आसा ती गरम मसाला पिठी. हाका होल गरम मसाला न्ही घालून ना बरी 3 नमुने पिठी मिरसांगे पिठी हळदी पिठी आनी गरम मसाला पिठी ते घालून वापास एक 2 निमिश लायक करून चाळून घेवका एका. तेन्ना लायक पोरंबोळ येता ताका एक ते मेथये पालो आनी ते मसालो पुरो पडटना ताजे एक फ्लेवर भारी लायक येता. आतां आमी सपूर शिनून दवरलेले कॅरेट पळयाची आतां ते कॅरेट घालता. कॅरेटय घालून घेता हेंय तशीची 1 निमिश उन्नारका. आनी पळय आमी स्वीट कॉर्न पळय हांगा शिनून उद्रान क्लीन करून दवरलेले स्वीट कॉर्नय घालता. 1 कप भर आसता स्वीट कॉर्न. आतां स्वीट कॉर्नय घालता आनी वापास लायक करून चाळून घेता जालें. आनी आमकां आतां कसलें घालचें ना हाका. आनी आमकां बरीची हांव हांगा 2 पाव म्हळ्यार एक व्हड एक ग्लास काडला हांव हळताक पावा लागीं जाता ते 2 व्हड ग्लासान 2 ग्लास सोना मसुरी तांदूळ लायक करून धुवन ड्रेन करून दवरला. म्हळ्यार धुवन ओट्या आयदनां घालून दवरला तेन्ना ताजे उदका पयस पुरो वता. पळय प्लेन आमी शीत करचे सोना मसुरी तांदूळ बासमती जेवणय. आतां तेवें घालता. तेवें घालून पळय ते ड्राय हें तावळीची धुवन ओट्या आयदनां घालून दवरला ड्राय जाला ते. तेवें अंत भितर घालून वापास एक 2 निमिश लायक करून फ्राय करून घेता. एक 2 निमिश फ्राय केल्यार पुरो ताचे पयस चड नाका. अशें हांव उदक खतखताचें दवरला. हांव 1 ग्लास खंयच्या ग्लासान काडला पळय ताजें 1 ग्लास तांदळाक 1.5 ग्लास उदक घालचें हांवें कुकरा भितर 1 पॉट मील करतना. आतां तशें हांवें उदक खतखताचें दवरलेलें तें उदक खतखत आयलो. आतां पळय उदक खतखती उदक घालता घालतना जाग्रत आतां उदक घालून लायक करून मिक्स करून घेतात. आनी पळय हाका मीठ घालता. हाका जावं जाल्यार तितलें मीठ चिक्की हें पळय हें उदक आमी अशी टेस्ट करतना चिक्की मीठशीशी आसता हें जाल्यार मात शीत फूल न्हू जातना म्हळ्यार आमगेलें भात हें आतां मेथये पाल्याचें भात करता सांगा. हें भात जातना तें टेस्ट लायक जेवचें तेन्ना. आतां हाका आमी लिंबी पिळची. आमी टोमॅटो न्ही कसले घालून हाका लिंबी बी काडून घेवची आनी एक अर्द भाग लिंबी हाका पिळून घेवच्यो. बी काडका उडगा आसना ಅದಕ್ಕೆ अर्द भाग लिंबी लायक करून पिळून घेता अंत भितर. अशें हांव आमी खतखती उदक घाला देखून 1 मिनीट भितर उदक खतखत आयलें. आतां समज लायक करून मिक्स केलें हांगा तुमी आतां मीठ तेच्या हांव सांगिल्लें पळय मीठ चेक करका आनी पळोवका. आतां एक सीट काडटा हांव 3 सीट काडून सान करून 5 निमिश दवरता. 5 निमिश नंतर कुकर न्ही उतर ओपन करतना पळया घम पोरंबोळाचे मेथये पाल्या भात हांगा रेडी जाला. भारी टेस्ट हे तितले सिंपल
हाका आमी बरी पिट्टी न्ही एक मेतये पाल्लो कॅरेट आनी स्वीट कॉर्न घालेले तितली टेस्टी जाता ते स्वीट कॉर्न आनी कॅरेट ते मेतये पाल्याची कोडसाण आसा पळय ते बॅलन्स जाता भारी टेस्ट जाता आमगेले घर कडेन पूरा जनाक मस्त फेवरेट हे हांव करचें 1 पॉट मील आमी तरी पूरा जना हे भारी इश्ट तशें हांव सकाळीं ब्रेकफास्टाकय करता एकाक पंता लंचाक करता लंच बॉक्सांत चेडवां भितर चेडवांक स्कुलाक की कॉलेजाक वतना लंच बॉक्सा दिवच्याक बेस्ट डिश म्हूण येता हेल्थाकय चांग तुम पूरा जण ट्राय करून पळयाची आनी कशें जाला म्हूण सांगून म्हाका फीडबॅक दियाची सगळ्यांकय धन्यवाद.